जी वेदांता मायनिंग जी आसा पळय हांगासर ती स्टार्ट जावच्या टायमार आमी सुद्दां त्या टायमार खूब एफर्ट्स घातलेले की मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून सस्टेनेबल मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय असो सगळ्यांचो विचार आसता. पूण आयज जेन्ना वेदांता मायनिंगेचो जो विशय येता पळय आमी जेन्ना जेन्ना जे कितें प्रश्न आसा पळय तेंचे कडेन घालताय त्या प्रश्नाक म्हणटा ते योग्य अशें तेंचे कडसून म्हणटा ते आमकां कोऑपरेशन मेळना हेजेर. ताका एक वेळ खूब कारणां आसूंक शकता तेजे हेजेर तेंचे मॅनेजमेंटाचो इश्यू आसूंक शकता जावं आनी कितें आसूंक शकता. पूण जे लोकल लोकांचो जो इश्यू आसा पळय तो तेंच्यांनी पयलो सॉर्ट आवट करपाकूच जाय तेजेर. कित्याक म्हजी म्हणजे दुहेरी भुमिका आसा हांगासर. एक हांव ह्या नगरपालिकेचो कावन्सिलर म्हणून आसा आनी दुसरो आमचे ट्रक ओनर एसोसिएशनाचो हांव पयलो प्रेजिडंट आसलो आनी आतां हांव कमिटीनूय आसा तेजे हेजेर. पूण कमिटीन आसल्या कारणान जेन्ना बिजनेस म्हणना फुडें तेजे हेजेर जेन्ना आमची मिटींग जाता पळय तेन्ना आमी तांकां स्पेशली सांगताले कितें जेन्ना ज्यो आमच्यो ज्यो मायनींग ट्रक आसा पळय तेजे त्या ट्रकाचेर जेन्ना पावस जेन्ना पडटलो पळय आनी पावसान जेन्ना ओराचें ट्रान्सपोर्टेशन आसतालें त्या टायमार तुमी व्हील वॉशींग आनी बॉडी वॉशिंगाचो तुमचो प्रयत्न थंयसर तुमी हें करपाक जाय हेजेर आनी तें प्रोविजन करपाक जाय तेजेर. कित्याक आमकां ट्रान्सपोर्टेशन करता आसतना 2 क्रॉसींग लागता. एक NSP क्रॉसींग लागता आनी एक पिळगांव जंक्शनाचें क्रॉसींग लागता. आतां NSP क्रॉसींग जें आसा पळय त्या हेजेर म्हणटा ते आमचे सगळे मयेकार भाव म्हणटा पळय थंयसून यो वचप बिचोलचे लोक यो वचप करता तेजेर. पूण तांकां कसलो त्रास जावपाक जायना थंयसर हेजेर. जेणे करून पावसान जे चिखलाचें उदक चिखल येता पळय टायराक लागून तो हेजेर तें हें कंप्लीट बॅन जावपाक जाय तेजेर. ताका लागून प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून तांकां सांगलेलें व्हील वॉशिंगाचो तुमी हांगासर प्रोसेस स्टार्ट करा म्हणून. जेन्ना अशी परिस्थिती जाली स्वता ट्रक ओनर एसोसिएशन आमी डिसिजन घेतलें की ते जो पर्यंत तो रोड क्लियर करिना तो पर्यंत आमी आमचें ट्रान्सपोर्टेशन करचें ना म्हणून. हे पद्दतीन आयज कंपनीचो कितें आहा वचत त्या टायमार तेंचे कडसून कितें जाता की आमी जो जें काम जें करपाक जाय पळय त्या कामाचेर सगळेच कडेन तेंचे म्हणटा ते हें आसा की रिस्ट्रिक्शनां हाडटात. ते स्वताच्यान रिस्ट्रिक्शनां हाडटात. हें काम मातशें कमी हितून करप तें काम आनीक कमी हितून करप. म्हणजे इन्वेस्टमेंट करपाचो जो आसा पळय भाग आसा पळय तो ही कंपनी हांगासर ही करिना ते. ताका लागून लोकांक म्हणटा ते खुबशे त्रास जाता तेजे आनी ते त्रास जावचे न्ही आनी म्हणून तिका आमचो मयेकर सचिन मयेकर म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आनी बेज ऑन रिप्रेजेंटेशनाचे हेजेर वचून आमी आयची ही मिटींग आपयली. ताच्या भायर ज्यो कंपनी कडसून एक बाबा पब्लीक इंट्रस्टा खातीर जी आमी तेंचे कडेन कामां दिता पळय ती कामाचो म्हणटा तो आमकां थंय रिस्पॉन्स व्हडलोसो कांयच मेळना तेजे हेजेर. जेणे करून आतां हांवें सांगलें पळय गेल्या वर्सा हांवें तांकां लेटर दिल्लें ज्यो पोरू अशें जालें इतलें वादळी वारें जालें ज्यो पब्लीक रोडाचे सायडीक जी झाडां आसा पळय ती पडपाक लागली आनी ताका लागून जी आमची थोडी इंटरनल एरिया आसा पळय ते डेंजर थोडी झाडां आसा ती लोकांक तेजो त्रास जातालो ती झाडां ट्रिमींग करची म्हणून तांकां एक प्रपोजल दिलो. डेप्युटी कलेक्टराकूय प्रपोजल दिलो हेचेर पूण डेप्युटी कलेक्टरा कडसून त्या टायमार जालें ना थंयसर हांगा बिचोरचे गोवोरमेंटा कडसून. पूण कंपनीक इमिजिएटली प्रपोजल दिलो की तेंच्यांनी आमकां तो हें तें काम करून दिवचें आनी रिलीफ दिवचो म्हणून तेजेर. जाल्यार तेच्या पळय इन्स्पेक्शन जालें सगळ्यांनी करता म्हणून सांगलें आनी आयज दुसरो पावस पडलो तरी जाल्यार तेंचें आजून काम करपाक हें जायना. पूण ते फक्त कितें म्हणटा तेजे हेजेर तेंची जबाबदारी ते म्हणटा की जो मायनींग सेंट्रल गोवोरमेंटाच्या हेज्या रुल्सा प्रमाणे जो मायनींग एक्टिविटीजांचो 10% जो फंड इनकम कितें मेळटा भितरसून तेजेर तो आहा तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशनाक थंय फंड आमी दितात. आमी तांकां फंड दिलो म्हणटना आमी भितून कांयच करूंक शकना म्हणटा तो गोवोरमेंटान युटिलायज करप थंयसर तेजें. एक हें अशें सांगल्या उपरांत तेंचें अशें जाता की आमी फंड दिता थंय आमी हांगा कित्याक फंडांनी यूज करूं खंयचो यूज करपाचो. म्हणजे आमची जबाबदारी फंड दिलो म्हणटकीर जबाबदारी सोंपली म्हणटा. तो फंड जो लोकल जे एरिया आसा पळय इफेक्टेड एरिया आसा पळय ते इफेक्टेड एरियेक एकूय पयसो तेचो खर्च जायना ते हेजेर. ताका लागून हांवूय गोवोरमेंटा कडेन मागता की बाबा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशना कडेन जो पयसो येता पळय तेचो हेजेर आयज क्रोड्स ऑफ रुपीज थंय पेंडींग आसा तेंचे कडेन पडलेले आसा हेजेर
तो म्हणटा ते लोकल एरियेक थंयसरले जावं ती लामगांव असो मुळगांव असो गांवकराड असो धबधबा पिळगांव असो हेजे मयें असो त्या लोकांक जो इफेक्टेड जाता पळय त्या लोकांक कडसून तांकां तो फंड थंय युटिलायज जावपाक जाय. रिसेंटली म्हणजे आतां तुमकां सांगता म्हणजे हांव गेल्या 30 वर्सां पासून हे म्युनिसिपालिटी नगरसेवक म्हणून काम करता सर. आनी त्या टायमार पयलीं डॅम्पो मायनींग कॉर्पोरेशन आसलें हेजें आनी डॅम्पो मायनींग कॉर्पोरेशन तेंचे कडेन प्लॅनिंग आसतालो तेजें प्रत्येक वर्सा बाबा अमको नाला आमी क्लीन करपाक जाय, अमकी एरिया आमी क्लीन करपाक जाय हेचेर. त्या प्रमाणे ते कितें करताले जेन्ना आमी एक लेटर जशें दिलें न्ही कंपनी कडेन अमके अमके प्री मॉन्सुनाची कामां तुमी आमी अमूक करपाक जाय म्हणून ते तुका प्रायवेट एजन्सीक घालून ती कामां करून दिताले तेजेर. प्लस पब्लीक इंट्रस्टानूय खूब कामां आमी तेन्ना डॅम्पोच्या टायमार वचून खूब पब्लीक इंट्रस्टान कामां करून घेतल्या. जावं ते टॉयलेट नाला जावं उदकाची पायपलायन घालपाची आसो ड्रेनेज बांदपाचें आसो अशीं खूब कामां त्या टायमार डॅम्पोच्या पिरियडाक आमी करून घेतल्या. आनी ही हांकां ज्या ज्या जाग्यार हेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवपाक जाय नाला डिसील करपाक जाय, थोडी गटरां काडपाक जाय, जे मायनींगचें उदक येता पळय ते टेलिंग पॉयंटान वता तो टेलिंग पॉयंट आहा पळय तो क्लियर करपाक जाय बिफोर मॉन्सून हेचेर. पूण हे 2 वर्सां जाल्यार आमी सांगून सुद्दां जाल्यार तेंचे टेलिंग पॉयंटाक ते हात घालिना. आसा तशें कितें जाता टेलिंग पॉयंटाचेर जे मायनींग पिठाचें उदक आहा पळय ते काडटात आनी टेलिंग पॉयंटान भितून सोडटात. त्या उदका बरोबर जी ओर येता पळय तो टेलिंग पॉयंटान थंय रिस्टोर जाता थंयसर तो हेचेर. आनी तो रिस्टोर जाल्या उपरांत कितें जाता हेचेर त्याचे वयलें जें उदक आसा पळय तें उदक आहा तें भायर सोडटा ते हेचेर आनी तो उदक थंय तशेंच उरता. पूण जेन्ना पावस काबार जालो न्ही मार्च फ्रॉम डिसेंबर टू मे म्हयन्या पर्यंत तो सगळो टेलिंग पॉयंट ड्राय जाता थंयसर ते हेचेर. आनी तो ड्राय जाल्या उपरांत मार्च म्हयन्यान आमी तेन्ना रिक्वेस्ट करताले की बाबा टेलिंग पॉयंटाचेर जी सिल्ट आहा पळय तें काडून व्हरपाचें. आनी मायनींग एडमिनिस्ट्रेशन कितें करतालें तेजेर डॅम्पो आसूं जावं सेजाच्या टायमार सुद्दां हेजेर तो टेलिंग धबधब्यार टेलिंग पॉयंट आहा पळय तेची सिल्ट आहा ते सगळे काडटाले. सिल्ट काडल्या उपरांत जे दुसरें जें आतां पावसाचें उदक येता पळय ताका रिस्टोर जावपाक थंय जागो मेळटालो. तो हे 2 वर्सां जालीं तेंच्यांनी थंय तेचे हे काडूंक ना हेजेर. तेन्ना तांकां परत रिक्वेस्टूय केला कित्याक तो जर मागीर टेलिंग पॉयंट जर ओवरफ्लो जर जाय जाल्यार नियरबाय दी हावजीस आहा पळय तांकां थंय त्या घरांक तेजो धोको आसा तेजेर कित्याक उदकूय घरान वचपाक हें जाता. पूण ते रोड जो आसा ते सायडीकसून त्या रोडाचे सायडीकसून सिपेज जाता तेजे हेचेर आनी तें उदक थोडे तेंच्या लोकांच्या घरा पर्यंत पावता तेजेर. आनी हें जावपाक जायना म्हणून तो टेलिंग पॉयंट आहा तो क्लियर करपाक जाय. आमी वेदांता मायनींग पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी दिवचले नगरपालिका यांच्या वतीन आमी मिटींग घेतली म्हणजे प्री मॉन्सून म्हणजे जे कितें डिफिकल्टी मायनिंगा खातीर आमकां कितें डिफिकल्टी येता दिवचले सिटीक तेच्या खातीर आमी स्पेशल मिटींग घेतलेली. आनी आमचे हांगा सचिन मयेकार आसलो तेणी आमकां थोडे प्रश्न उपस्थित केल्ले शेतकाऱ्यांचे बी आनी व्हाळाचे सगळे. म्हणून आमी कितें केलें की आमी सतीश गांवकार आसा तेणी आमकां सांगलें की मायनिंगान खंय कितें जे पॉयंट आसा म्हणजे आमकां प्रॉब्लेम आसा ते सांगले. मागीर सचिनान सांगलें, सुदनान सांगलें, अशें आमचे सगळ्या नगरसेवकांनी थोडे पॉयंट हें केला. पूण आमी तांकां आतां कितें केलां फाटल्या फावटी सिजा गोवा कंपनी करता म्हणून सांगप आनी करप ना. म्हणून आमी ही तांकां कितें सांगलां की पयलीं डिसिल्टींग खंय जे आमचे कितें खंय उदकाची वाटो आसा त्यो क्लियर करा, भितरल्यो माती काडा पयलीं. आनी आमी हेच्या खातीर कितें केलां की सुदनाक आनी सतीश गांवकार हे दोग जाणांक तेंचेर लक्ष दवरपाक म्हणजे हे तेंच्यांनी कामां केल्या काय ना म्हणजे फाटल्या भाशे वशेन आमी सांगलें आनी ओगी रावले अशें जावंक जायना. आनी लास्ट कितें आसा हो दिवचलचो प्रश्न दिवचलकार विचारतले आमकां म्हणजे बाबा हें कितें जालां तुमी कितें करी म्हणून आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मायनिंगच्या आपयले पूण मायनिंगच्या ऑफिसांतले कोण येवंक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयल्ले वेदांताचे मनीस येयल्ले म्हणून आमी तांकां सगळे पॉयंट डिस्कस केल्या आनी तांकां सांगलां की ह्या 15 दिसां भितर पयलीं तुमी कितें तें फस्ट करपाचें म्हणजे डिसिल्टींग आहा तें. आनी उदकाचें जें आसा तें आमचे डिप्युटी कलेक्टर चीफ ऑफिसर तेणी सांगलां की उदकाचें कशें कितें केन्नाय पंपींग करप मॉनिटरींग कितें करप तेजेर सगळें सांगलां. आनी तशेंच मायनींग पिठाचें फेन्सींग
तेज्या बद्दलूय ताका आमच्या शिवून सांगलेलें आसा की फेन्सिंगाची थंय सामकें कुंपण कितें तें तुमी करात म्हणून हें केलां. आनी आमी कितें केलां की ते सगळे मिनरल फावंडेशनाक पयशे दिता आनी मागीर मिनरल फावंडेशन आमकां पयशे हें करिना. म्हणजे आमचे प्रपोजल गेले हें तें पूण आमी तांकां कितें केलां की आमचे दिवचले खातीर जर कितें आसा प्रोजेक्ट म्हणजे एकट्या पुरते बी अशें न्हू म्हणजे दिवचले शहरा खातीर ताका मातशें प्राधान्य दिया आनी फाटल्यो कितें चुको जाल्यो ते आमकां नाका फुडलें आमी काम स्टार्ट बरें करुया अशें म्हणून तांकां विनंती केलें. आमचे कडल्यान 23 तारखेक तांकां पत्र गेल्लें. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांक जेन्ना हें करता तेन्ना आमचे कडेन हांगा पत्र वयता आनी तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मायन वेदांता सगळ्यांक आमचे आनी सगळ्या आमच्या नगरसेवकांक पत्र गेल्लें. तुम्ही लेटर दिता फुडें कोणाक? हय म्हणून आमी आतां कितें केलां सतीशान सांगलां की बाबा तेंच्यांनी ते येवंक ना तेन्ना ही दखल घेवन मुख्यमंत्र्याक हें आमकां एक पत्र धाडपाचें की बाबा आमकां कित्याक येवंक ना हे म्हणून आमी घेवन आनी हो कशें आसा हो प्रश्न आतां पावसाचो प्रश्न म्हणून हें डेंजरस एका सगळ्या डिपार्टमेंटान येवंक जाय आनी आपआपल्याक कितें तें सांगूंक जाय. हे सगळ्यो गोश्टी कितें आमकांच कळटाचें ना. आमकां फक्त उदीक येवंक जायना बुट्टी जर येवंक जायना हें आमकां पूण कितें उपाय आसा ते तेंचे खबर आसता. आमी ते मायन्स डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेदांता अशें म्हणून सगळ्यांक आमी आपयतले आनी परत हें करतले. आनी आमी अशें केलां की आमकां पंतप्रधान मोदीजीन सांगलां की तुमी मायनींग सगळें केल्या उपरांत धंदो हे ते सगळें करा रस्ते करा पूण हिरवेगार आसा ते परत जावंक जाय म्हणून आमी लोकांची शेतां कुळागरां परत पूर्व स्थितीन जावंक जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्न करतले आनी सगळे कडेन झाडां लावपाची तांकां आमी इंस्ट्रक्शन दितले. तेंचे कडेनूय आमी थोडीं झाडां बी घेतले आनी सगळे कडेन ग्रीन करपाचें ठरयतले.